काका नमस्कार. बरं आणि तुम्ही म्हणा महाराज, तुम्ही म्हणा. शक्तीचा विजय असो. सुंदर डान्स दोन्हीचा झाला. उत्सवाच्यो सगळ्या साखळेकारांक आणि गोंयकारांक उर्वरित परबी एक उत्साहाचे वातावरण दर फावटी शिमगो उत्सवाच्या निमित्तान जाता. आयजूय बी त्याच मोठ्या प्रमाणात शिमगो उत्सवा खातीर गोंयभरांतल्यान वेगवेगळे मेळ रोमटा मेळ आसतले किंवा वेगवेगळे चित्ररथ असतले. हे आमच्या साखळेत आयल्या तांच्या खूप मोठ्या प्रमाणात स्वागत करता आणि समेस्त सगळे साखळे आणि परिसरातले सगळे लोक हो शिमगो पळोवपाक दर वर्सा साखळेत येता आणि त्या निमित्तान तांकां वांटेकारी जावपाक मेळटा, पळोवपाक मेळटा. एक खूब भोगता. सरकाराच्या वतीन अशा पद्दतीचो शिमगो दर वर्सा जाता. ताचो आस्वाद उत्साह सगळ्या लोकांनी घेवचो. हांव परत एकदा सगळ्या रोमटा मेळ आणि चित्ररथ जे घेवन आयल्या तांचे खूप स्वागत करता आणि समेस्त साखळेकारांनी ह्या शिमगो उत्सवाची सगळ्यांक हांव उर्वरित परबी दिता. साखळे गांवांत खूब खूब व्हडले व्हडले व्यक्ती आसा, जावन गेल्ल्यो आसा आनी आसाय आतां आमच्या मदीं हयात. तर हांचो आमी प्रेरणा घेवन आमी बीन तशेंच काम करून मुखार सरचें आणि आमच्या मुखावयली पिढी जी आसा आमच्या भुरग्यांची हांच्या मुखार आदर्श निर्माण करून आमी आमच्या गांवाचें नांव लौकीक वाडोवचें. हांव सदांच चित्रीकरण करून व्हरता ताजें आनी हें पळयल्या शिवाय आमी साखळेच्या गांवांतल्यान आमी चैत्रेच्यान भायर सरना. पालखी जाली की ही दोन पळयतात आमी. हे खंयच्याच दुसऱ्या गांवांत साखळे शिवाय खंयसरूच जायना. सो इतको आमचो हो साखळे गांव जो आसा हो इतको पारंपारीक दृश्ट्या खूब खूब वेल नर्चर्ड आसा. एक सोशल मॅसेज दिवंक सोदता हांव की बरेचशे एक्सिडंट जाल्ले आहा बिचोले तालुकान. बरेचशे प्राण वयता. प्लीज हेल्मेट घाला, सीट बेल्ट लाया. आवयन नाल्यार आपल्या बायलेन आपल्या घोवाक सांगूंक जाय बाबा हेल्मेट घाल, सीट बेल्ट लाय. तशेंच आवयन पुताक सांगूंक जाय. खुबशे आमी लायफ लॉस्ट, वी हॅव लॉस्ट अवर लायफ. खुबशे भुरग्यांचे प्राण गेल्ले आहा फक्त हेल्मेट घालिना म्हणून.